आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मोटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, बायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायजी वर्ल्ड 24/7 पळोवच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार नी तुमकां सुमेस्तांक आमी दोगी सेजारा रिलोडेड ह्या कार्याच्या 31व्या अंगड्याक मोगाचो स्वागत. आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक आसात युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर. हांच्या सांगाता ह्या कार्याक सहा पोषक जावन सांगात दिवन आसात मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, लाकेनी केक शॉप, रेक्सिन सेंटर, आयडियल चिकन आनी वी टेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स. आयच्या अंगड्यार आनी एक नवो विशय आनी विभिन्न विशय खाण घेवन ह्या अंगडो सादर करच्याक हांव तयार आसा. मोगाच्या वीक्षकांनो, आमी कोंकणी क्रिस्तांवां हर एका आयतारा सुका नासतना मिसाच्या बलिदानाक वता. साध्य जाता आसतना हर एका दिसा मिसाच्या बलिदानाक वचीं आसा. आमी मिसाक वता आसतना आमकां जाय जाल्ले परी आमी विंचवण करन आमच्या कुशेची माणसुगेची मुस्तायकी नसून वता. जर आमी मीस पेटोवच्या याजकाक पळयलें तर थंयसर एक मुस्तायकीक कल्ल कोडत म्हूण सांगयेत एक थिमा प्रमाणे मुस्तायकी याजक न्हेसता. जावंक पुरो थोड्या दिसा पचव्या रंगाची, थोड्या दिसा धव्या रंगाची आनी थोड्या काळार थोड्या मिसाच्या बलिदाना संदर्भार जांबळी आनी तांबडी अशे विविध रंग आमकां पळोवंक मेळटा आनी तशेंच बंगराळो रंगी आमकां पळोवंक मेळटा. तर असल्या मुस्तायकेच्या रंगा वयर कारण कितें म्हूण आयच्या अंगड्यांत आमी जाणा जावया. ह्या जाकान न्हेसच्या मुस्तायकी त्या दिसाचो महत्व पसारता मात्र न्ही, त्या दिसा जावं थंयसर जावंचो तो संभ्रम आसूंक पुरो, तशेंच त्या मिस्तराचो उगडास काडूंक आमकां एक कुमो करता म्हणयेत. संभ्रम सोडोवच्यांत ही मुस्तायकी आदार दिता मात्र न्ही आसता त्या मिसाच्या बलिदानाचो संभ्रम आनी त्या दिसा कितें मिस्तर आसा त्या संभ्रमा विशयांत गौरव सडयता म्हणयेत. तर आयच्या अंगड्यांत हर एका मिसाच्या संदर्भार ह्या जाकांनी न्हेसच्या मुस्तायके विशयांत आमी जाणा जावया. तर आयच्या अंगड्यांत पयले सवाल कितें आसा म्हूण तें आमी पळया. आयच्या अंगड्याचें पयलें सवाल दळूचो तुमच्या टीव्ही पडद्यार येवन जाला आनी सवाल अशें आसा: खंयच्या फेस्ताक याजक मिसा वेळार धवी मुस्तायकी न्हेसता? खंयच्या फेस्ताक याजक मिसा वेळार धवी मुस्तायकी न्हेसता? 4 ऑप्शनां तुमकां थंयसर दिल्यांत. मोरयेच्या फेस्ता वेळार, सद्या काळाच्या आयतारांनी, मार्तेरांच्या फेस्ता वेळार, प्राचीत काळार. आनी पयलो उलो हांगासर तोडांबिलतावन लिनाबाई लायनार आसा. लिनाबाई नमस्कार. नमस्कार. सो लिनाबाई, आज काय मिसा गेल्यात गी तुमी? आज मिसा गेले ओमजूरचे व्हडले फेस्त आसले. आज ओमजूरचे व्हडले फेस्त. तुमकां तोडांबिल फिरगस गी ओमजूर गे? ओमजूर म्हजी मायचे कुळार, म्हज्या कुळार गेल्यात न्हय? बेस्ता गेली. कितले जण पदरा पारले? सुमार जाणे. म्हाका सगळी आलता दिसोना, तिका साईड मेळ्ळी म्हाका. साधारण हांवें 10-15 मेजले, मागीर बाकीचे मेजून हांवें. ओडना 10-15 पांक तुमी पळयतना 15 पान नेसली आज मुस्तायकी खंयची थंय? तामसी कितें फेस्तिने हा तांबडी मुस्तायकी. तांबडी मुस्तायकी नेसली गे आज? तांबडी एक गोल्डन कलर तांबडी म्हळ्यार फुल घालता दिसता. ओडना आतां सवाल पळया, सवालाक जाप कितें म्हूण सांगचें. हे खंयच्या फेस्ताक याजक मिसा वेळार धवी मुस्तायकी न्हेसता? साद्या काळाच्या आयतारांनी. साद्या काळाच्या आयतारांनी म्हणटात गी? वय. खंडीत न्ही लिनाबाई? ओके. सुका नासतना मिसाक वेतात म्हण जालें तर वय गे. वय वय. एखाद्या वेळा जाप बदलिता जाल्यार बदलिया.
ना बदली ना बदलिनार न्ही म्हाका मुजेर पातयनात गे म्हणून तुमी ना म्हाका मोती गायला सांगले तुमका ओके जावं दिली ना बाय देव बरें करूं उलो केल्ला हाका ओके 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 मुक्लो उलो हांगासर आसा कुलशेखर तावन मोनिका लायनर आसा नमस्कार तुमकां ओके सो कुलशेखर तावन मोनिका बाय उलो करनासा आतां येस आन्सर हा. साध्या काळाच्या आयताराने साध्या काळाच्या आयतारांनी याजक धवी मुस्तायकी नसता म्हण सांगतात गे वय 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 आतां खंयचो काळ आणि आजमेंट असतो काळ येता आतां अद्वेंत असो काळ की सादो काळ गे आता साध्या काळ सादो काळ आनी अद्वेंत केदाळा सुरू जाता आणि डिसेंबरान आजमेंट सुरू जाता डिसेंबरा म्हणसर राखाचे म्हण ना अद्वेंत येवच्या हाका वय वय आजमेंट काळ ओके देव बरें करूं उलो केल्ला हाका ओके थँक्यू ओके मुक्लो उलो हांगासर आसा खैकंबा तावन ज्योती लायनर आसा ज्योती नमस्कार हॅलो नमस्कार सो ज्योती बाई कितें करता तुमच्या विशयान दिली वळख करा पळया घरात असते हाऊस वाईफ सो हाऊस वाईफ घराच आसचे व्हडली जबाबदार तर न्ही वय वय घरचे सगळें काम करी जे तुमकां टायम टू टायम म्हणून ना आमच्या 9 to 5 जॉब बरी नाही वय वय ओके तर सवालाक जाप कितें म्हण सांगतात प्राजित काळार प्राजीत काळार म्हणटात गे वय वय प्राजीत काळ केदाळ येता एप्रिल फस्ट वेळा फस्का फेस्ता वेळार प्राजीत काळ गे फस्का फेस्ताच्या पयले येता पहिले वय नंतर ओके देव बरें करूं ज्योतिबाई उलो केल्ला हाका मुक्लो उलो हांगासर आसा साल्वोदोर बाब कंकनाडी तावन हॅलो हा नमस्कार नमस्कार तुमकां सल्वोदोर बाब खंयची फिरगस तुमकां आमकां नागुरी आंजेलोर आंजलूर फिरगस बिसा केदाळा गेल्या आतां आज गी पोर आयतारा गी हांव हुशार नासलो तशें वचोंक जावना म्हाका ओके आता ह्या जागांनी नेस्ची मुस्तायकी तुमी पळयल्या न्ही हय 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 आता धवी मुस्तायकी हय. थंयसर तुमकां आमी सवाल दिल्लें आसा खंयच्या फेस्ता संदर्भार धवी मुस्तायकी ह्या जाग न्हेसता मोरयेच्या फेस्ता दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा फेस्ता संदर्भार म्हणटात गे वय वय मोरयेचे फेस्त म्हळ्यार खंयचे फेस्त खंयचे एक फेस्त उलय करयेत गे ते मल्टी फेस्त हा एक मोदी फेस्त आसा न्ही हय हय ओके देव बरें करूं सल्वोदोर बाबुलो केल्लाक जाप सारकी असल्यार तुमचें नांव लाकी बावलाक आमी घालता रायट 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 राखून रावचें ओके मुक्लो उलो हांगासर आसा लिल्ली लायनर आसा लिल्ली बाय नमस्कार तुमकां नमस्कार तुमकां कशे आहात तुम्ही आमी बरीं आसा हांव तुमचो गांव कळोना म्हाका गांव फाडू बेल्डे म्हळ्यार पामूर आनी फाडू बेल्डे लागीं पाडू बेळ्ळे म्हळ्यार केडे शंभूर इगर्ज पांबूर इगर्ज पांबूर हा पांबूर इगर्ज न्ही तुमकां वय वय ओके लिली बाय आता ह्या जागांनी घालची खंयची मुस्तायकी बरं तुमी पळयल्या कलर सांगियत गी म्हाका त्यांच्या धवी नसता की हॅलो हा सांगा विसाच्या संदर्भार विविध कलराची विविध रंगाची मुस्तायकी ह्या जाग घालतात न्हेसतात न्ही वय खंयचे बरं रंग तुम्ही पळयला आता हॅलो रंग चार रंग पळयल्यात हॅलो जाप सांगा म्हाका जाप सांगा खंयच्या फेस्ता संदर्भार धवी मुस्तायकी मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या जाग न्हेसता मोरयेच्या फेस्ता वेळार म्हणटा गेलेली बाय वय गॅरंटी गे सांगता हांव आनी थंय गेले तुमची उसी पळोवंक ओके फायन आमची खुशी कितें म्हण मागीर कळटा तुमकां जायत गे ओके देव बरें करूं खुशी जाली उलोवन ओके मुक्लो उलो हांगासर आसा आनी एक लिल्ली पूण ही लिल्ली अग्रार तावन उलो करनासा हॅलो हॅलो नमस्कार नमस्कार आत्ता एक लिल्ली बाई कडेन उलोवन जालें हा तुमी अग्रारची न्ही वय अग्रारान तुमची व्याप्त कितें आतां घरात आसा हांव घरात आसात पयलें पयलें ल्हानशें काम म्हणतो आतां इल्लें प्राय जाल्या दुसरें घरात आसा ओके आतां प्रायवून जावंक काय ना बाबा सदां आमी यंगच आसाचे मग यंग आसल्यार पुरो न्हय ओके जायत ओके आतां सवालाक जाप कितें म्हणटा आतां सवालाक जाप मोरयेचें फेस्ताक मोरयेचे फेस्त म्हणटात गे वय पळय आनी 2 आनी 3 ऑप्शन आसात सद्या काळाचो म्हण थोड्यांनी आमकां उलो करून सांगलें
प्राचीन काळांनी माटतिरांचा फेस्ती आसा खंयचे आसूंक पुरो? म्हाका मोरयेचे म्हण दिसता. मोरयेचे फेस्त म्हूण दिसता गे. हय. ओके, देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. मुखलो उलो हांगासर आसा नखरे तावन जॉर्ज लायनार आसा. मानेस जॉर्ज. जॉर्ज कास्टलिनो Yes. नकरे. मानेस जॉर्ज कॅस्टलिनो नखरे. होय. ओके, तुम्ही फामाद मनीस खंडीत जावन सवालाक जबाब कितें म्हूण सांगतात? मोरयाच्या फेस्ताक. मोरयेच्या फेस्ताक म्हणटात गी. होय होय. जर आमी फाल्यां मिसा गेले हांव तर खंयचे मुस्तायकी याजाक न्हेसतलो? फाल्या ब्रेस्तार फाल्या फेस्ता आसूंक साधना. हा, आता फेस्ता ना म्हण धरी आमी. फेस्ता नातल्यार नाही ते म्हळ्यार फेस्ता ना जाल्यार साधारण पांचव्यान आसतात. पाचवे नसतात म्हणटात गे. होय होय. ओके, देव बरें करूं मानेस जॉर्ज तुमी उलो केल्ल्याक. देव बरें करूं. थँक्यू. येस. आणि हांगासर पयले सवाल आमी दळूच तुमकां घाल्ले आनी जाय तितलो अवकाश आमी करून दिलो. सबार विक्षकांनी उलो करून जबाब दिल्ली आसा. आनी ह्या हफ्त्याचे सवाल ह्या जागाच्या मुस्तायकी विशयांत कितें आसा तें आमी पळया. ह्या हफ्त्याचे सवाल अशें आसा, खंयच्या वर्गाच्या सांताच्या फेस्ताक तांबडी मुस्तायकी वापरतात? खंयच्या वर्गाच्या सांताच्या फेस्ताक तांबडी मुस्तायकी वापरतात? 4 ऑप्शनां तुमकां थंयसर दिल्यांत. अंकवारीच्या, दोतोरांच्या, माटतिरांच्या आनी माटवांशीच्या. सो ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचे. व्हॉट्सॲप करूंक आसचे नंबर 9380043073. तुम्ही व्हॉट्सॲप ओपन करून थंयसर स्कॅनर ओपन केल्यार थंयसर अशें QR कोड स्कॅन करनी डायरेक्ट तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करियेत. व्हॉट्सॲप करता आसतना नांव, गांव, जाप कितें आनी ताच्या सांगाता तुमचे कॉन्टॅक्ट नंबर घालून तुमी आमकां एका हफ्त्या भितर आमकां व्हॉट्सॲप करचें. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल आमी विचारलेले आसा आनी धोवी मुस्तायकी खंयच्या फेस्ता संदर्भार याजक न्हेसता म्हणून. तर आतां सारकी जाप कितें म्हूण पळया. खंयच्या फेस्ताक याजक मिसा वेळार धोवी मुस्तायकी न्हेसता आनी थंयसर दिल्ल्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब आसा मोरयेच्या फेस्ता संदर्भार. आमी मिसाच्या बलिदाना संदर्भार याजक धोवी मुस्तायकी न्हेसचें आमकां पळोवंक मेळटा. हें फकत मोरयेच्या फेस्ता संदर्भार मात्र न्ही आसता, थोड्या सांताच्या फेस्ता संदर्भारी पवित्र संस्काराच्या वेळार तशेंच अंकवार मोरयेच्या फेस्ता संदर्भार धोवी मुस्तायकी याजकान न्हेसून त्या दिसाचो महत्व आमकां सुमेस्तांक पासारून त्या दिसाचो मिस्तेर कितें आसा त्या मुस्तायकेरेच आमकां कळीत जाता. आनी ह्या धव्या मुस्तायकेचो आनी एक रूप जावन आसा बंगराळो. आनी बंगराळो रंग आमी सडावत जावन फेस्ता परबे वेळार ह्या जागांनी ती मुस्तायकी न्हेसची आमकां पळोवंक मेळटा. आदल्या हफ्त्यार आमी व्हॉट्सॲप सवाल विचारलेले. ह्या सवालाक जाप कितें म्हूण पळया. आदल्या हफ्त्याचे सवाल अशें आसले, सान फ्रांसीस सावेर गोंयचे धर्नीर पयले देवुल्लो दीस आनी वरस खंयचें म्हणून. आनी तुमकां दिल्ल्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब आसा 1582 42 इसवी मेयाची 6 तारीख. ह्या इसवेंत सान फ्रांसीस सावेर क्रिस्तांव बवार्थ घट करच्या खातीर आमच्या देशाक आयलो, गोवा आयलो आनी थंयसर सबार विस्मितां केल्लीं आमकां येदोळूच आयकूंक मेळ्ळ्यांत आनी आमकां पळोवंकय मेळ्ळें आसा. आनी ताच्या उपरांत अजून आमी गोवा गेल्यार थंयसर सान फ्रांसीस सावेराची कूड आमकां पळोवंक मेळटा. आनी हर एका 10 वर्सांक एक फावटी ही कूड सगळ्या लोकांक पळोवच्या खातीर भायर हाडून दवरतात. आनी आयल्या वारच म्हणजे आदल्या वर्सा असले एका पुरबाचे बाग आमकां समेस्तांकी खंडीत जावन मेळिल्लें आसा. तशेंच मोगाच्या विक्षकांनो फाटल्या 3 सिजनांत आमी दोगी सेजारा हें कार्य निरंतर जावन तुमकां कोंकणी विशयांत, कोंकणी संस्कृती, कला तशेंच विविध संगती विशयांत कोंकणीक लागता जाल्लें माहेत आमी दिवन आसा. आनी हर एका संदर्भार आमी जोगती माहेत दिवंक पावल्या म्हूण सांगूंक खुशी भोगता आसतना आदल्या अंगड्यार आमच्या ह्या थोड्या टेक्निकल एररा द्वारे इल्लीशी चूक घडली आसा. आनी ह्या चुकीक आमी विशेश जावन ह्या संदर्भार पश्चाताप पावता. आनी ह्या सगळ्या टिमा तर्फेन तुमच्या लागीं पश्चाताप पावूंक आनी कितें सारकी जबाब म्हूण आमी ह्या संदर्भार तुमच्या खातीर परत आमी डिस्प्ले करता. आनी आदल्या अंगड्यार आमी एक सवाल तुमचे खातीर घाल्लें आसा. त्या सवालाक सारकी जबाब कितें म्हूण पळया. सवाल आसलें आदल्या अंगड्याचें पयलें सवाल, आंबेंबळ सुब्बाराव पैन कॅनरा
सलियांचे इस्कोल स्थापन केल्ले वरस खंयचे म्हणून आनी सारकी जबाब आसा 1896 इसवी जून 7 आदल्या अंगठ्यार जाल्ल्या टेक्निकल एररा द्वारे थंयसर आमकां जबाब दुसरी म्हूण दाखोवन दिल्ली आनी ह्या खातीर थोडीशी चूक आमचे थावन घडली आसा जाल्यार चुकीक पश्चाताप पावता आनी फुडल्या दिसांनी खंडीत जावन असली चूक घडची ना म्हूण सांगता आनी कोणे सकट सारकी जबाब दिल्या तांकां आमी अभिनंदन पटयता. तर मोगाचे वीक्षकांनो आयचे अंगडो आमी मुखारसून व्हरता आसतना आदल्या हप्त्याचे व्हॉट्सॲप सवालाचे विजेत कोण म्हूण आतां पळया. आदल्या हप्त्याच्या व्हॉट्सॲप सवालाक जबाब दिल्ल्या पैकी हांकां इनाम आमी फावो करता. विद्या विनेट फर्नांडीस कतार, नमान बाळोक जेजू मैनाळे लापता, इमानुएल डिसोजा कुवेट, दैविक अमृत मैनाळे, रियाना डिसोजा पेरमनूर आर्सो मैनाळे, फ्रेडरिक पिंटो शिरवा उजवाड पंद्राळे, ऑल्विन कासिया आमचो संदेश मैनाळे, राजेश डिसोजा पेरमनूर रेगिस्तानांतले फुल, तेरेजा डिसोजा पेरमनूर, स्टानी बेळासो काणियोसो पुंजो आनी मेटिल्डा पिंटो पेरमुदे सेवक मैनाळे लापता. कोणाक सकड वर्गणी लाभल्या बूक इनाम जावन लाभोवन आसा दया करून ती वचप्यांक पावोवची जबाबदारी तुमी घेवन घेया आनी कोणाच्या नांवार एड्रेसार ते बूक पावीत जाय म्हूण येदोळूच दिल्ल्या नंबराक तुमी संपर्क करून तिळचुचे. तर आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल खंयच्या रंगाच्या मुस्तायकी विशयांत दुसऱ्या सवालार आमी उलयता. तर सवाल पळया. आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल अशें आसा, साद्या काळाच्या मिसार ह्या जागाच्या मुस्तायकेचो रंग खंयचो? साद्या काळाच्या मिसार ह्या जागाच्या मुस्तायकेचो रंग खंयचो? आनी तुमकां 4 ऑप्शन दिल्यांत पासवो, तांबडो, धवो आनी जांबळी. सगळे देवसुतेचे वरस विविध भाग जावन विविध काळ जावन विंगड केल्लें आसा आनी तांतलो एक काळ सादो काळ. आनी हांगासर पयलो उलो ह्या सवालाक आसा ताकोडे तावन मनोज लायनर आसा. हॅलो मनोज. हॅलो सर. येस मनोज. हॅलो सर. हा सर. आमी मिसाक आनी वेतना कलर उस्तुरांक घालून वता हे न्हय? वय वय सर. पूण पत्रपांक तशें न्ही. तांकां खंयचो कलर जाय तांणी सिलेक्ट करचें बरी ना. एक नियम आसा आनी ह्या नियमा प्रमाणे साद्या काळाच्या मिसार ह्या जागांची मुस्तायकेचो रंग खंयचो? ग्रीन. खंयचो म्हणटाय? ग्रीन ग्रीन सर. ग्रीन म्हणटाय गे? वय ए ऑप्शन ए. ग्रीन म्हणल्यार ऑप्शन ना न्हय? पाचवो ऑप्शन ए. कोंकणी आमी शब्द आमी वापरया कोंकणी कार्य न्हय? वय सर. वय. सो पासवो म्हणून सांगताय तो. वय वय. सादो काळ म्हळ्यार केदाळा सुरू जाता? सादो काळ मागीर जाता इस्टर उपरांत. इस्टर उपरांत सुरू जावचें गे? वय. तर आनी कितें वेळ आसा मू? वय वय. वय म्हणटाय. इल्लो वेळ राखून रावचें सर्तीक मागीर हांव खंडीत दिता सद्या काळा विशयांत. देव बरें करूं मनोज उलो केल्ल्याक. रायट सर रायट. ओके ओके. मुखलो उलो हांगासर आसा शक्तीनगर तावन रीना लायनर आसा. हॅलो. हॅलो. सुरीनाबाई नमस्कार तुमकां. नमस्कार. आता मिसाच्या संदर्भार ह्या जागांची मुस्तायकी तुमी पळयली आसा. आता तुमकां तातूंत खंयची मुस्ताय खंयचो कलर म्हळ्यार लायक? म्हाका ग्रीन कलर लायक. ग्रीन कलर लायक गे? वय. आता सवाल आमी घाला आनी त्या सवालाक जाप कितें म्हण सांगता तुमी? पाचवो कलर. सो पासवो कलर. पासवो म्हणून आन्सर दिवचे खातीर ग्रीन कलर लायक म्हणलें गे? ना ना म्हणजे ना जाल्यार ग्रीनच. ना जाल्यार ग्रीन म्हणटात गे? वय वय वय. ओके. देव बरें करूं रीनाबाई उलो केल्ल्याक. देव बरें करूं. येस. दुसरो सवाल सद्या काळाच्या मिसार ह्या जागाच्या मुस्तायकेचो रंग खंयचो? आनी ह्या सवालाक जबाब दिवच्याक मुखलो उलो आसा. बांबील तावन मानेस्त नॉर्बर्ट लायनर आसा. नमस्कार तुमकां. नमस्कार. नमस्कार. नॉर्बर्ट सर केदाळा तावन आमचें कार्य पळोवन आसा आतां? हांव एक वर्स चड जालें सांगात म्हणजे स्टार्ट जावन पळयता प्रोग्राम. वय गे? वय वय. कार्या विशयान कितें सांगता तुमी? पाचवे. कार्या विशयान कितें सांगता? पासवो म्हणटा तुमी? बरें लागता. बरें माझे बरें. ओके. भोव बरें. तर सवालाक आतां जाप कितें म्हण सांगा. पाचवे. पासवो कलर म्हणटात गे? वय वय. ओके. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. ओके. मुखलो उलो हांगासर आसा शिरताडी तावन माला लायनर आसा. ऑप्शन ए पाचवो. ऑप्शन ए पासवो म्हणटात गे? वय वय. इल्लें चिंता आनी तीन कलर आसा थंयसर. पाचवो.
पाचवत पाचवो गी वय वय म्हाका कितें गे धोवो म्हणून बघता ना ना दवा नाही धोवो नाही गे ते फाटले दोन कोण गे नाही नाही म्हणून आसात ना ना ओके देव बरें करूं उलो केला ओके थँक्यू Yes. मुक्लो उलो हांगासर खै कंबातावनु जोशल हॅलो हॅलो येस जोशल खंयच्या क्लासीन शिकता तूं 5th स्टँडर्ड फिफ्थ आमी कोंकणीन म्हणया गे हा खंयच्या कितें म्हणटा आतां फिफ्थाक पंचवी पंचव्या क्लासीन शिकताय न्ही वय ओके आतां तूं मिसाक वताय मिसार याजकान घालची मुस्तायकी पळयताय वय मो वय आतां पोर मिसा गेल्ले गे वय खंयच्या कलराची मुस्तायकी पदरापान घाल्ली फोर रेड रेड घाल्ली गे जोशल हॅलो सवालाक जाप कितें म्हण सांगताय ऑप्शन ए ऑप्शन ए कितें आसा पाचवो पाचवो आसा गे पाचवो म्हणटाय न्ही देव बरें करूं जोशल उलो केला ओके मुक्लो उलो हांगासर आसा कासिया तावनु मेरी बाय लायनर आसा हॅलो आलो ये पाचवो मेरी बाय डायरेक्ट रंगा कित गेली न्ही इल्ले गजाली करया म्हण चिंतले मेरी बाय तुमी सीदा पाचवो तो म्हणटात पाचवोच म्हणता हा कॉल दवरनातले वड तुमी पाचवो म्हण सांगून देव बरें करूं उलो केला मेरी बाय ओके ओके येस मुक्लो उलो हांगासर आसा कार्मिन बाय लायनर आसा हॅलो कार्मिन बाय खंय उलो करना सदा हॅलो येस कार्मिन वय खंय तावनो हांव कितें सो किऱ्यान तावनो कार्मिन बाय न्ही वय वय येस आता सद्या काळाच्या मिसार या सगाच्या मुस्तायकेचो रंग कुंचो पाचवो पाचवो आता कुंचो काळ जावन आसा आता ये पोर जेजुराचे पस्त जाल्ले न्ही तशें प्रसादो काळ सुरू जालो म्हणून फेस्त जालो उपरांत सादो काळ सुरू जालो की फेस्त जाताना सादो काळ अखेर जालो गे अखेर जालो अखेर जाल्या उपरांत आता आदवेंदाचो काळ सुरू जालो आता अदवेंत म्हणटात गे वय वय हा वय वय पळया इल्लो वेळ रावचे जायते हांव जबाब दिता तुमकां कितें म्हणून देव बरें करूं उलो केल्लाक मुक्लो उलो आसा वमंजूर तावन ग्रेशन लायनर आसा हॅलो हॅलो इट्स ग्रेशन ऑप्शन ए पाचवो ऑप्शन ए पाचवो म्हणटाय गे वय 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 येस ओके देव बरें करूं ग्रेशन ओके थँक्यू आणि आयच्या अंगड्याच्या दुसऱ्या सवालाक 6 जाण वीक्षकांनी उलो करून जबाब दिल्ली आसा आणि 6 जाणांनी पाचवोच म्हूण सांगला आणि जाप पाचवो गी बाहेर खंयचोय रंग गी म्हूण आमी पळया पण ताच्या की पयल्या हप्त्याचे सवाल परत एक पडी आमच्या सर्व वीक्षकांक खंयच्या वर्गाच्या संताच्या फेस्ताक तांबडी मुस्तायकी वापरतात आणि 4 ऑप्शनां दिल्यान अंकवारींच्या दोतोरांच्या माटतिरांच्या आणि मटवांशींच्या सारकी जबाब कितें म्हणून तुम्ही आमकां व्हॉट्सॲप करचे आणि व्हॉट्सॲप करूंक आसचे नंबर 9380043073 ह्या नंबराक तुम्ही व्हॉट्सॲप करचे आणि कशें व्हॉट्सॲप करचें म्हण तुमकां येदोळूच कळीत आसा एक सवाल आमी घाल्लें आसा आणि त्या सवालाक सारकी जाप कितें म्हणून पळोवचो वेळ आणि सवाल अशें आसलें सद्या काळाच्या मिसार ह्या जगाच्या मुस्तायकेचो रंग कुंचो म्हणून आणि 4 ऑप्शनां तुमकां दिल्ली आणि त्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब आसा पाचवो रंग आणि सादो काळ केदळा तावन केदळा पर्यंत गी म्हळ्यार जेजूच्या पवित्र स्थानाच्या दुसऱ्या दिसा म्हणजे सोमारा तावन सुरवात जाल्लो सिंधीच्या बुधवाराच्या आदल्या दिसा पर्यंत आणि तशेंच पेंतेकोस्त फेस्ताच्या मुख्या म्हणजे पेंतेकोस्त फेस्ताच्या मुख्या दिसा सोमारा तावन अद्वेंत सुरू जावचा की पयलो दीस सोनवारा पर्यंत सादो काळ आसा आणि आता सादो काळच जावन आसा कोणे सकट सारकी जबाब दिल्या तांची नांवां आमी दोगी सराच्या लकी बावलां दळूच आमी घाल्लीं आसा तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो आदल्या हप्त्याचे विजेत आमच्या स्टुडिओक येवन तांची प्राइज तांणी स्विकार करून गेल्लीं आसात तांची झळक आतां पळया तर कार्य मुखार सुरू व्हरता आसतना आयच्या अंगड्याचे 3रे सवाल खंयचे म्हणून तुमच्या मतींत दोस्ता आसतले पयलें आसलें आयच्या अंगड्यार आमी काडिल्लो सवाल आसलें ते धव्या मुस्तायके विशयान ताचे उपरांत पाचवो तर
फुडें कितें म्हूण पळया तर सवाल कितें तुमच्या टीव्ही पडद्यार. सवाल अशें आसा, जांबळी मुस्तायकी खंयच्या देवस्तुतीच्या काळासो गुर्त जावन आसा. जांबळी मुस्तायकी खंयच्या देवस्तुतेच्या काळासो गुर्त जावन आसा. थंयसर तुमकां 4 ऑप्शनां दिल्यांत. पास्कासो, प्राचितासो, सद्या काळासो, क्रिस्ता जयंतीसो. सारकी जबाब कितें म्हूण तुमी आमकां उलो कर्ण तिळसियेत. आनी जांबळी मुस्तायकी खंयच्या देवस्तुतेच्या काळाचो गुर्त म्हणून तुमी आमकां जरूर सांगेत. ह्या जाग्यांनी घालच्या विविध रंगाच्या मुस्तायकी पैकी जांबळी मुस्तायकी एक विशेष जावन हे एका काळाक विशेष जावन आमकां पळोवंक मेळटा. आनी आमी सडावत जाणांनी येदोळचो पळयलां आसतलें जांबळी मुस्तायकी खंयच्या काळार घालतात म्हणून. आनी खंडीत जावन आयच्या अंगड्या उपरांत फुडल्या दिसांनी आमी मिसाच्या बलिदानाक वता आसतना ह्या जाग्याच्या मुस्तायकीचेर नदर घालना त्या मुस्तायकीक आसचोय म्हत्व आमी खंडीत जावन जाणा जावया. आनी तशें जाणा जावच्याक हें कार्य उपकारतलें म्हणून हांव पातयेतां. आनी मुखलो उलो आसा हांगासर कटपाडी तावन जुलियाना लायनर आसा. जुलियाना बाय नमस्कार. प्राचित असं म्हणता हांव. प्राचीत असो म्हणटात गे. वय वय. आतां प्राचीत असो म्हणटा जाल्यार प्राचीत असो काळ केदाळ येता. तो फेब्रुवारी फेब्रुवारीन केदाळाक येता न्ही. वय. हां प्राचीत म्हणल्या उपरांत मांस मछली आनी खावंक ना. सिंधीच्या बुधवारा उपरांत प्राचित असं काळ. सिंधीच्या बुधवार उपरांत म्हणटात न्ही. थोड्या फाटी मार्चांत येता, थोड्या फाटी मार्चांत येता. ओके जावन दी तुमी आतां प्राचीत असो म्हणा न्ही. वय वय. देव बरें करूं. वय ओके. ओके येस मुखलो उलो हांगासर आसा शक्तीनगर तावन ग्लॅडविन लायनर आसा. ग्लॅडविन नमस्कार. नमस्कार तुमचा. सर. कशे आसा? आमी बरीं आसा. हाच्या आदी उलयलां गे हांव ग्लॅडविना लागीं. हॅलो. ग्लॅडविन ताळो आयकता गे. आयकता येस आयकता. हाच्या आदी उलयलां गे हांव. वय प्रायज काय मेळ्ळां गे ग्लॅडविनाक. वय. ओके आनी इल्लो ते दुसऱ्यांक अवकाश कर दिजे जायत गे. ओके. आतां सवालाक जाप कितें म्हणटाय. ऑप्शन बी प्राचित असं. प्राचीत असो काळ म्हणटाय गे. वय वय. ओके देव बरें करूं ग्लॅडविन उलो केल्ल्याक. थँक्यू. येस मुखलो उलो हांगासर आसा सिद्धकट्टे तावन लिडिया लायनर आसा. लिडिया बाय नमस्कार. हॅलो. नमस्कार सर. येस लिडिया बाय. ओके मिसा काय गेल्ल्यात गी तुमी आज. आज वचोना सर. आयताराच्या मातेचे. आयताराचे मातवेचे. आतां परवा आयतारा तुमी मिसाक वेतात म्हण चिंतया. वय. ह्या जाक खंयच्या रंगाचे उस्तूर न्हेसोवंक पुरो मुस्तायकी न्हेसोवंक पुरो. ग्रीन. परवा ग्रीन न्हेसता म्हणटात गे पासवो रंग म्हणून. वय. पण जाप तुमकां परवा आयतारा आतां मेळटलें. आनी आतां आमी विचारला सवालाक जाप कितें म्हणटात. ऑप्शन बी प्राचित असो. प्राचीत असो काळ म्हणटात गे. वय. ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. मुखलो उलो हांगासर आसा जेप्पू तावन ऑल्विन लायनर आसा. ऑल्विन बाब नमस्कार तुमकां. नमस्कार डॉक्टर नमस्कार. येस जांबळी मुस्तायकी ह्या जाग्यांनी न्हेसलेली तुमी पळयल्या गे. होय पळयला हांवें. केदाळा पुरो न्हेसता आतां. ते प्राचीत काळार मात्र. प्राचीत काळार मात्र. होय. दुसऱ्या खंयच्या काळार न्हेसनात म्हणटात गे. दुसऱ्यांक म्हणून प्राचीत काळार न्हू. ओके तर प्राचीत काळार जाल्यार तुमी सुखान आसतना मिसाक वेतात गे म्हणून तर. होय कुर्साची वाटपूर आसता न्ही. ओके कुर्साची वाटाणी आसता देखून प्राचीत म्हणटात. होय. ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. तुमची जबाब सारकी आसल्यार तुमचें नांव बावलाक वेता. इल्लो वेळ राखून रावचें. जाय थँक्यू. येस आयच्या अंगड्याच्या तिसऱ्या सवालाक जबाब दिवच्याक फुडलो उलो हांगासर आसा कुळूर तावन ग्रेटा लायनर आसा. ग्रेटा बाय नमस्कार. हॅलो. हॅलो. येस ग्रेटा बाय नमस्कार तुमकां. सो नमस्कार. ग्रेटा बायची व्याप्त कितें करता तुमी. आम्ही घरात असते. सो तुमी घराच आसचे. कोण सकट तुमच्या घरा आसा आतां. हांव हां. आनी मुगे दोग जाण पूत. कोण हांव सकट. म्हजो नवरो. हां. हांव म्हजो नवरो आनी दोग जाण पूत. ओके आतां सगळीं सांगाता म्हणून कार्य पळयतात गे. ना हांव एकलीच पळयता. तुमी पळोवन आसात न्ही. आतां तुमी जाप कितें म्हूण निर्धार केला. प्राचित असो काळ. प्राचीत असो काळ म्हणटात गे. वय. आमच्या बॅकड्रॉपाचे कलर सेमच आसा. वय मू काल म्हणले आमच्या बॅकड्रॉपाचे म्हज्या फाटल्यान असो कलर सेम आसा न्ही.
हा काळी जांभळे कलर तसा ने ओके देव बरें करूं रेट्टाबाई उलो केल्ला का ओके ओके थँक्यू येस मुक्लो उलो नीट पडली तावन स्विनल लायनर आसा हॅलो स्विनल हॅलो स्विनल आयकता गे वय ऐकता येस स्विनल जाप कितें म्हण सांगताय प्राजीत असो प्राजीत असो काळ म्हणटाय की तुका एक अवकाश करून दिता जाप बदलूंचे तर पास्कासो सद्या काळ असो तशेंच क्रिस्त जयंती काळ असो बदलूंच जाल्यार बदलियेत ना नाका गे नाका आता तुवें सांगचें गे तुका कोणी सांगून दिलें गे म्हाका गोत्ता सो कळीत आसा तुका तशें म्हणटाय न्ही वय ओके देव बरें करूं स्विनल उलो केल्ला हाका मुक्लो उलो हांगासर आसा ताकोडे तावन जसिंताबाई लायनर आसा जसिंताबाई नमस्कार नमस्कार येस जसिंताबाई आयच्या अंगड्यार पदरापाच्या मुस्तायकी विशयांत आमी उलोवन आसा ऑब्जर्व केला गे हाच्या आदी वय वय आयकता गे वय ऐकता ओके सो हाच्या आदी तुमी ह्या सांकानी नेसचे मुस्तायकी विशयांत तुमी जाणा आसल्यात गी वय इल्लेशें गोत्ता ओके इल्लेशें कळीत आसलें आज इल्लें चड माहिती मेळ्ळी म्हूण पाती येता वय मो वय वय ओके तर जाप कितें म्हणटात प्राजीत काळात प्राचीत असो काळ म्हणटात गे वय ओके देव बरें करूं जसिंताबाई उलो केल्ला हाका येस आनी हांगासर आयच्या अंगड्याच्या तिसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता आनी जाय तितले विक्षयकां आज हांगासर उलो करून तांची जबाब दिल्ली आसा आनी खंडीत जावन अशे जबाब दिता आसतना कितल्या जाणांनी सारकी जबाब दिल्या तांची नांवां सगळीं आमी येदोळूच आमी दोगी सजरा ह्या कार्याच्या लाकी बावलाक घाल्लीं आसा आनी कोण विनर म्हूण पळयचे जाल्यार इल्लो वेळ तुमी खंडीत जावन राखून रावच जाय आनी मोगाच्या विक्षकून आमच्या कार्याच्या पोशका पैकी सो आमकां समेस्तांक कळीत आसल्या प्रमाणे लाकेनी केक शॉप हरिएका अंगड्याचे एका लाकी विनराक फ्री केक इनाम जावन पटयत आसतना आनी आतां नोव्हेंबर मुगदून डिसेंबर आयलें आनी डिसेंबर आयलें म्हणटा आसतना क्रिसमस सो क्रिसमस आमच्या घरांनी खंडीत जावन आमी गद्दाळ्यान आचरण करता आनी असल्या एक अपुर्बाच्या संदर्भार लाकेनी केक शॉप हाचे तावन एक अपुर्बाचे ऑफर थंयसर चलोवन आसा सेव अप टू 10% ऑन प्री ऑर्डर्स टील 15th डिसेंबर 15 तारखे भितर तुमी ऑर्डर केल्यार 10% तुमकां थंयसर डिस्कावंट मेळटा रिच प्लम केक क्लासीक रम केक डेट्स एंड वॉलनट केक तशेंच हँडमेड क्रिसमस गुडीज खंडीत जावन क्रिसमसाचे तो संभ्रम दोडतो करूंक तुमकां जरूर लाकीनीचो उडास दवरा आनी ताचे तावन तुमी ऑर्डर करा म्हूण ह्या कार्यातावन एक ल्हानशी विनंती ह्या संदर्भार आमी करता तशेंच मोगाच्या विक्षकून तुमकां समेस्तांक कळीत आसल्या प्रमाणे दायजी वर्ल्ड फिल्म्सां तावन सदर जावन आसचें अपुर्बाचे फिल्म बापाचे पुताचे नवी फाटल्या एका म्हयन्यांतान आमी सांगून आसा आनी जातींतल्यो प्रिमियर शो जाल्यो आनी हर एक प्रिमियर शो खंडीत जावन हावसफुल जाला म्हूण सांगूंक न्ही जाय की आमकां व्हरतो संतोश भोगता आनी अशें आसतना रेग्युलर बेजिसार हें फिल्म रिलीज जाता आनी हें फिल्म रिलीज जावची तारीख आसा ह्याच नोव्हेंबराच्या 28 तारखेक म्हणजे शुक्रारा हे फिल्म रिलीज जाता आनी अशें आसतना फकत आमच्या मंगळुरांत मात्र न्ही शुक्रारा नोव्हेंबराच्या 28 तारखेक इस्रायलांत ह्याचें प्रदर्शन आसतलें 28 तशेंच 29 तारखेक दुबय आनी 30 तारखेर शारजा बापाचे पुताचे नवी हें फिल्म आसतलें आनी मंगळुरांत 28 तारखे उपरांत आनी तुमकां हें फिल्म पळोवंक मेळटलें हर एका दिसा 2 शो आसतले आनी टिकेट्स बूक करूंक बूक माय शोवाक जरूर तुमी थंयसर तुमी प्री टिकेट्स बूक करयेत ह्या हफ्त्याचे व्हॉट्सअप सवाल परत एक फावटी तुमचे खातीर आमी डिस्प्ले करता आनी ह्या सवालाक तुमी हर एकल्यानी जबाब धाडियेत हफ्त्याचे सवाल अशी आसा खंयच्या वर्गाच्या संताच्या फेस्ताक तांबडी मुस्तायकी वापरतात अंकवारीच्या दोतोरांच्या मार्तिरांच्या आनी माटवांशींच्या सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सअप करचें आनी व्हॉट्सअप करता आसतना जाय करून तुमचें नांव गांव जाप आनी कॉन्टॅक्ट नंबर घालून तुमी आमकां धाडचें 9380043073 हें जावन आसा आमचे व्हॉट्सअप नंबर ओके तर
आता कार्यासो अखेरीसो म्हणतो आयच्या अंगड्यार जातीतली जाणवाय तुमकां लभल्या म्हूण हांव पाती येता आनी साबार जाणांची नांवां हांगासर आमी दोगी सजराच्या लकी बावलाक गेल्लीं आसात. कोणाक खंयचे प्रायज म्हूण आतां पळोवचो वेळ आनी हांगासर आशिल्ल्या सर्व या नांवां पैकी नांव काडटा म्हूण ताच्या जागी पयलें आयच्या अंगड्याच्या तिसऱ्या सवालाक जाप आमी पळया. आयच्या अंगड्याचे तिसरें सवाल अशें आशिल्लें जांभळी मुस्तायकी खंयच्या देवस्थितेच्या काळाचो गुर्तू आनी सारकी जबाब आसा प्राचीत असो आनी फकत प्राचीत असो मात्र न्ही. क्रिस्त येण्याच्या काळार म्हणजे आदवेंताच्या काळारी जांभळी मुस्तायकी ह्या जाक निश्चय आमकां पळोवन मेळटा. तितलें मात्र न्ही कोणाच्या मरणाच्या संदर्भार मिसाच्या बलिदाना वेळी थंयसरी जांभळी मुस्तायकी ह्या जाकांनी वापरची ह्या जाकांनी निश्चय आमकां पळोवंक मेळटा. तर आयच्या अंगड्याचे विजेत कोण म्हूण आतां आमी पळया आनी पयली चीट काडटा तांकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चॅकअप कार्ड फावो जाता आनी त्या चिटीर आसचें नांव आसा खैकंबा तावन जोशेल तुका युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चॅकअप कार्ड इनाम जावन फावो जाता. तशेंच मुखली चीट कोणाची नांव कोणाचें म्हूण पळया. लिल्ली पडुबेळ्ळे लिल्ली बाय पडुबेळ्ळे तावन उलो केल्ले तुमकां मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे तावन एक गिफ्ट वॉचर लभता. तशेंच लाकेनी हांचे तावन केक इनाम जावन फावो जाता. जुलियाना बाय कटपाडी तुमकां लाकेनी हांचे तावन गिफ्ट वॉचर लभता. मुखलं नांव कोणाचें म्हूण पळया हांकां रेक्झिन सेंटर हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता आनी तें नांव आसा जॉर्ज कॅस्टलिनो नक्रे तुमकां रेक्झिन सेंटर हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता. विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचें इनाम कोणाक मेळटा गी म्हळ्यार शिरताडी तावन मालाबायन उलो केल्लो तुमकां विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता. आनीक जाय तितलीं नांवां हांगासर आसात पूण एक प्रायज मात्र उरलां. एक चीट काडटा आनी तांकां आयडियल चिकन हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता आनी तें नांव आसा ग्रेशन वा मंचूर. सो ग्रेशन वा मंचूर तुमकां परबी पटयता. कोणाक इनामां लाभल्यांत दया करून एका हफ्त्या भितर आमच्या स्टुडिओक येवन तुमची इनामां स्विकार करून वचें. आनी मोगाचो वीक्षकांनो आयच्या अंगड्यार एक विभिन्न प्रयत्न करून आमच्या सालत्या जिणेंत आमी हर एकली मिसाच्या बलिदानाक वेता आसतना ह्या जागांनी निश्ची विविध मुस्तैकी ह्या मुस्तैके विशयांत तुमकां जाणवाय दिवचे प्रयत्न आमी केल्ले आसा. कार्याच्या सुरवेर आमी फोटो घाल्ली आसा. ह्या जागांनी निश्ची ती विविध रंगाची मुस्तायकी जावं पुरो तांबडी जावं पुरो जांभळी तशेंच पासवो आनी दोव्या सांगाता बंगराळी आनी हर एका मुस्तायकीचो अर्थ तुमकां फावो जाला म्हूण हांव खंडीत पाती येता. फुडल्या दिसांनी मिसाच्या बलिदानाक आमी येता आसतना मिसाचें बलिदान सांगाता म्हणून बट येता आसतना त्या मुस्तायकेक आसो तो गौरव आमी जाणा जावया आनी मिसाच्या बलिदानाचो महत्व आमी जाणा जावया म्हूण सांगून हें कार्य कशें जालें म्हूण जरूर तुमी आमकां तिळसूचें. आनी मुखल्या हफ्त्यार अनेक नव्या विशयाचेर नवी सवालां घेवन हांव परत मेळटा. तवळ पर्यंत मोग उडास हांसो सदांच आसूं. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा. केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा.